नमस्कार नमस्कार. आज गुरुपौर्णिमा 3 जुलै 2023. तुम्ही म्हणत असाल आम्हाला खबर आहात खूप जणांची आम्ही भाषणं ऐकली, प्रोग्राम अटेंड केलो, खूप जणांचे लेक्चर्स ऐकले. आम्ही आजच्या दीस आमचं खूप बरं केलं. सो तुजो इतले व्हिडिओ लेट कित्याक येता रे आयज? आतां संवय जाली तुजो व्हिडिओ इतलो लेट कित्याक? सो हांव सांगपाक सोदतां की हांव भाशण दिवपा खातीर हो व्हिडिओ काडूंक ना किंवा व्हिडिओ करिना. हांव विदावट प्रिपरेशन ह्या व्हिडिओन उलयतां. म्हाका गुरुपौर्णिमेचेर एक उलोवंक जाय दिसता. तुमी थंबनेल पळयलेलें आसतलें. थंबनेलार स्ट्रेट फॉरवर्ड बरयल्लें आहा की एव्हरीवन इज गुरू. हांवें कशें आनी म्हाका कित्याक उलोवचें दिसता हेजेर हांव 2 शब्द उलयतलो. गुरू म्हटल्यार जो दुसऱ्यांक डेवलप करपाक हेल्प करता विदावट हर पर्सनल मोटो. म्हटल्यार आपल्याक एका हेल्प करतकूच हे गावतलें तें गावतलें अशें चिंतीनासतना जो हेल्प करता तो गुरू, तो लिडर एक्चुअली. आनी अशे लिडर्स आमचे कडेन खूब कमी आसा. आनी एक आमच्या मदीं एक मनान हें बसलां तकलेन सबकॉन्शियस मायंडान किंवा मायंडान म्हणपाक शकता की गुरू म्हटल्यार फक्त भगवे कपडे घालून आसतलो, दाढी लांब आसतली ऑर समथींग हें कितें कितें आसतलें. सो प्रत्येक जाग्याचेर अशें नासता. गुरू नॉर्मल कपड्यांनी सुद्दां आसपाक शकता. गुरू म्हटल्यार जो एक्चुअली ट्रुथली खरी नॉलेज प्रोवायड करपाक शकता, दुसऱ्यांक हेल्प करपाक शकता विदावट हर पर्सनल मोटो. सो अशे खुबशे भुरगे कमी आसा. ह्यो हांव सांगना तुमकां एक्चुअली म्हाजे मोर दॅन 120+ इंटरव्यूज जाल्ले आसा, पॉडकास्ट जाल्ले आसात. सो तेंच्यांनी आमकां बिहायंड द कॅमेराज किंवा ऑन द कॅमेरा हे सगळें आमी डिस्कस केल्लें आसा. सो अशे खुबशे गोश्टी तेंच्यांनी सांगलेले आसात की युथा मदीं एक ती गजाल लिपता की ते खरें उलयनात, खरी गजाल उलयनात. सो आजकाल एक यूथ एक बारीकशा गजाली खातीर फटींग उलयत वयतात. गरज सुद्दां नासता. सो हीच जर संवय उरत जाल्यार फ्युचरान खूब त्रास जातलो. आमकां न्ही कितें करपाक जाय म्हाका अशें दिसता की येणाऱ्या फ्युचरान आमी आतां जे डिपार्टमेंट्सान आहा, एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हण किंवा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट म्हण किंवा बाकीचे डिपार्टमेंट्स जे आसात तेंतून आमी आतां प्रेझेंट आमी कांय चेंजीस करूंक शकना. ते कितल्या डिपार्टमेंटांतले लोक बरे आसूं किंवा नासूं. पण येणाऱ्या फ्युचरान जे लोक वयतले तेंकां आमी चेंजीस करपाक शकता. येणाऱ्या 25 वर्सांक किंवा 30 वर्सांक हांव हेजेर विचार करतां की प्रत्येक भुरग्यान जर आतांच खरें उलोवपाची संवय लायली किंवा पेरंट्सांनी तांकां लावन घेतली 2 वर्साचो आसतना 3 वर्साचो आसतना ताका पटयलें खरें गजाल कित्याक उलोवप तें. येणाऱ्या फ्युचरान डिफरंट डिपार्टमेंट्सांनी म्हणा डिफरंट जाग्यार म्हणा बिझनसान म्हणा प्रत्येक जाग्यांचेर प्रत्येक हॉनेस्ट लिडर उबे आसतले. सो अशे हॉनेस्ट लिडर उबे जातले तेन्ना इंडिया चेंज जावपाक टायम लागचो ना आमकां. आमी हेजो विचार करया आनी प्रत्येका मदीं एक स्कील डेवलप करया की प्रत्येक जाण खरो उलयतलो, कारणाशिवाय बेश्टो फटींग उलोवचो ना. आनी एव्हरीवन इज गुरू हें कित्याक तर बिकॉज ऑफ दीस ओन्ली प्रत्येका मदीं खरी उलोवपाची ताकद आसा ते फक्त उलयनात. ड्यू टू एक फटींग उलयलें तेजेर दुसरें फटींग वयता तेजेर तिसरें हें उलयत फटींग उलयत वयतात. सो हांव रिक्वेस्ट करतां की कारणाशिवाय फटींग उलोवचें न्हू. हांव अशेंय म्हणना की महात्मा गांधीजींचे 3 माकडांचे रुल्स फॉलो करपाकूच जाय अशें ना. प्रत्येक जर एक एग्जांपल दिता हांव की कोणी अननोन पर्सन येयलो तुमी हाका वळखना तो तुमकां एड्रेस विचारता तुमी कित्याक सांगतले हेका अशें जातात न्ही. सो हें सांगप ना. सो आपल्या सेफ्टी खातीर फटींग उलोवप हें बरोबर आसा. हेका फटींग म्हणनात बट कारणाशिवाय फटींग उलयत वचप दुसऱ्यांक बंडेला दीत वचप आमी कोंकणीन म्हणटा बंडेला मारता. कित्याक रे आमी सोलां खोपयता असले जे गोश्टी आसता हे प्लीज करप ना. जेन्ना आमी ट्रूथ खरें उलयत वयतले किंवा कमी उलयत वयतले जाय त्या जाग्याचेर उलयतले जाय तो टॉपीक जाय त्या मनशा वांगडा डिस्कस करतले तेन्ना आमी खंय तरी फुडें पावपाक शकता. आनी प्रत्येकाक गरज आसा की एक गुरूची आनी प्रत्येका मदीं जो गुरू आसा तो डेवलप करपाची गरज आसा. सो प्रत्येक जाण आयज एक वचन घेतलें म्हाज्या बरोबरच की कारणाशिवाय फटींग उलोवचें ना आमी. तशेंच आपल्या पेरंट्सां कडल्यानूय म्हळ्यार खुबशे भुरग्यांक संवय आसा की कारणाशिवाय फटींग उलोवप पेरंट्सां वांगडा ह्या बद्दल आमी उलोवचें ना. हें आमी एक प्लेज घेवया आनी आजचो व्हिडिओ समाप्त करया. थँक्यू धन्यवाद. ह्या व्हिडिओनसून कोणाक कितें रॉंग मेसेज पावला आसात किंवा म्हाज्या मुखानसून कितें रॉंग शब्द भायर सरले आसात जाल्यार म्हाका माफी दिया. कित्याक परत एकदां सांगता ह्या व्हिडिओक कांय प्रिपरेशन करूंक ना. तुमी मदीं पळयलां आसतलें म्हाका की मदीं हांव शिरकालो आसतलो उलयतना. डायरेक्ट जें दिसता फ्रॉम हार्ट तें उलयत गेलो. कॅमेरा फुड्यान रेकॉर्ड करीत गेलो आनी तुमच्या फुड्यान तशेंच पेस्ट केलां हांवें. सो थँक्यू सो मच. धन्यवाद.